31 ऑक्टोबर 2013 दिसा नायजेरियन ओबोडो उजोमा सिमनाचो परराच्या गुंडांनी खून केल्लो. ह्या खुना उपरांत नायजेरियनांनी पर्वरेचो रस्तो आडोवन गुंडागर्दी केल्ली. पुलीस आनी थळाव्या लोकांनी तांकां आडयले तेन्ना मोठी मारामारी जाली. उपरांत पुलिसांनी 53 नायजेरियनांक धरून तांचेर केशी घाल्ल्यो. गोंयकार चलये बरोबर लग्न जाल्ल्या एका नायजेरियनाचेरूय ह्या प्रकरणात केशी चलतात. ओबोडोच्या खुनाच्या प्रकरणात ताचेंय नांव आसा. ह्या प्रकरणाक 6 वर्सां जावनी केस अंडर ट्रायल आसा. आतां हें जोडपें हायकोर्टात पावलां. ही केस अजूनय सुटावी जावंक ना. ताचो तांच्या संवसाराचेर परिणाम जाता. हे केसींत ह्या नायजेरियनाचेर घाल्ली FIR आनी चार्जशीट रद्द करची आनी खुनाचे केसींतली ट्रायल बेगीन सोंपोवची म्हूण ट्रायल कोर्टाक निर्देश दिवचे म्हूण याचिकेंत मागलां. पासपोर्ट जप्त केल्ल्यान आपलो घोव ताच्या मूळ घरा नायजेरियांत वचूंक शकना. तशेंच ह्या प्रकरणा कडेन कांयच संबंद नासतना तिचें रेस्टॉरंट पुलिसांच्या टार्गेटार आसा म्हूण गोंयकार चलयेन याचिकेंत बरयलां. ट्रायल खंय पावल्या ताची म्हायती दिवची म्हूण हायकोर्टान जोडप्यांचें म्हणणें आयकल्या उपरांत गोंय सरकार आनी गोंय पुलिसेक निर्देश दिला. फुडली सुनावणी 17 फेब्रुवारीक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.